नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. क्रिसमस फकत 4 दीस पयस आहा आनी आख्खे पणजी बाजार फूल डेकोरेटीव आयटम्सान सजलेले आसा. गोंयान दिवाळी चवथ कितल्या नेटान करतात तशेंच क्रिसमस सुद्दां नेटान केल्ले गेले वता. तुमी पळोवंक शकता हांगा चडशे फक्त क्रिश्चन्स न्ही, हिंदू लोक सुद्दां तितलेच नेटान क्रिसमस सेलिब्रेट करता. आमी त्या खातीर ह्या फावट आयल्या पणजे बाजारान थंयसर लोकल्सान आपले स्टॉल्स घातल्या डेकोरेटीव आयटम. ते म्हणटा की एवरी टायम आमी न्यू डेकोरेटीव आयटम्स हाडटा टू डेकोरेट दे हावस. आनी कित्याक म्हणजे कस्टमरांक न्यू आयटम्स जाय पडटा डेकोरेटीव करपाक. ते एवरी टायम न्यू कितें येयला तशें विचारता म्हणून ते एवरी टायम वता आनी नवीन कितें मेळटा कस्टमरा खातीर ते सोदून हाडटात. चला तर आमी पणजे बाजारान तुमकां दाखयता आनी मेळयता तेंच्या कडेन कितें चल्लां आनी तेंचें कितें हाडलें. सर कितले वर्सांच्यान हे स्टॉल घालता तुमी पणजे? झाले कमीत कमी 35 इयर्सच्यान. आनी एवरी टायम कस्टमराचे कितें डिमांड आसता एक्चुली? एवरी डिमांड म्हणल्यार कितें लोकांक कस्टमर बरे नवे जाय, न्यू आयटम जाय, न्यू डेकोरेटीव आयटम जाय पडटा. टॉय जाय, मागीर ते स्टारां बरी जाय. तुमी कितलेशे हांगा कस्टमर पयले आसतले? हांगा फक्त क्रिश्चनूच येतात काय हिंदू आता सगळे? एक्चुअली कितें जालां आतां की ख्रिश्चन हिंदू सगळे येता आतां. हय, सगळे मिक्स गोंयान सगळे जाण सगळे. आनी बाकीचें कितें स्कुलान बी आतां सांगलें आसता न्हू सगळें सेलिब्रेशन करपा जाय म्हणून. हय, स्कुला खातीर घेवपाक गेल्ले आसता. लोक घेवपाक येता कितें. ओके. आनी ह्या फावट नवीन कितें अशें आहा तुमचे कडेन या पळोवपाक? नेम म्हणल्यार हे स्टार येयला शायनींग, मागीर हे ते कितें वेगळे खुबशे बी येयला. हय, खुबशे वेगवेगळे येयला. ओके. कितले दिसांचेर आसतले हे स्टॉल? हे आतां कितें लास्ट 26 पर्यंत 26 मेरेन. आनी आतां घालून कितले दीस जाले? आतां घालून जाले एक 5-6 दीस जाले. 500 दीस जाले आनी 26 लास्ट आसतले. ओके. मेरा नाम मार्गरेट लेनी. आई एम एक्चुअली फ्रॉम बॉम्बे बट सेटल हियर फ्रॉम लास्ट 10 years and I'm very much happy to do shopping for Christmas. It's only 4 days to go. How preparations are going for this? Preparations are going very well, making sweets, kids also happy and very much eager waiting for birth of Jesus Christ. And how do you find this Panjim market? Panjim market is really fabulous. It's amazing. You will get many different collections here. You can see this Santa and many varieties, and this shop is really, I regularly come here for shopping. Every year? Yeah. Every year you find out new decorative items? Yeah, I collect new things which comes latest like that. In Panjim market, the latest things are available? Yeah. Because you are from Mumbai and you find this. Yeah, I find Christmas items you will get very nice here in Panjim market. You are happy with this? I'm very much happy and I'm very much excited for Christmas. Waiting. And Merry Christmas. Merry Christmas. कौशल पारेकरा बरोबर हांव हनुमान नेगलोर. तुम्ही पळयतात GNH.